Matthew chapter 4 verse 3. तेव्हा तालतलो ताचे कुशीन येऊन म्हणालो, जर तू देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जाव म्हूण फरमाय. Matthew chapter 4 verse 4. पूण जेसून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, उंड्यान मात्र न्ही, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची येता. Wisdom chapter 16 verse 12. कित्याक कसलोच आलोपालो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकूंक ना. पगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सरेस्परा तांकां बरी केली. Jeremiah chapter 30 verse 17. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो, उलयता तो सर्वेस्पोर. James chapter 3 verse 2. सबार संगतींनी आमी सकळी सुकोन पडटा. जो कोण उलोवण्यान कितें सुकोन पडना तो एक संपूर्ण मनीस सै. सगळी आपली कूड दामून दवरूंक तो शकता. James chapter 3 verse 3. घोड्यांनी आमकां जाय तशें चलच्या खातीर तांच्या तोंडांतल्यान आमी लगाम गुंताव, तवळ ताचे सगळे आंग आमी मुठी भितर दरयेता.